Espírita, sumia angkai kotaika, Din tujaora, sumia jiwi tulaboika, Dulparacha Sarvespura, Tu kami gembira, महिमा तुझी सदा सदा काय सांगता दिवसा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवार तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावान आनी भयणीनो, बाळोक जेजूक मान करून चलोवच्या या नोवेनाच्या 5व्या दिसा या देवा मंदिरांत आमी सांगत आसा, मोग आनी विश्वासपण तुका सानिना जावं ह्या विशयाचेर आज आमी नियाळ करतले. आज पवित्र सभा जेजूच्या पवित्र स्नानाचे फेस्त आचरण करता. पवित्र स्नान घेतलो जेजू ताचे मिसांव सुरवात करता. सगळ्यांक बरें करीत तो गेलो. तसो मोग हेरांतय वाडलो आनी तो सगळ्यांक विश्वासी जावन आनी प्रत्येक जावन देवाक विश्वासी जावन जियेलो. आज तसो जेजू आमकांय आमच्या पवित्र स्नानाचे ते घडीत उडासा करताना आमच्याय जिवीत मोगान बरोवंक विश्वासपणान जियोंक आपोवणे दिता. कालच्या दिसा आमच्या मंगळूर दियेसीजेंत आमच्या गोवळे बापांनी हे वरास कुटुंबाचे वरास जावन पासारलां. आमी कुटुंबांत मोग आनी विश्वासपणां ह्या दोन ध्यानांनी आमचें जिवीत बरोवंक आनी त्या मारीपात आमचें कुटुंबा जिवीत तें अर्थभरीत करूंक आदर्श भरीत करूंक आमकां आपोवणें आसा. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो मोग आनी देवाचे विश्वासपण आमी नियाळ करतना आमी आमच्या कुटुंबांत एकामेकाचो मोग करूंक, एकामेकाच्या मोगांत आमचें जिवीत जियोंक आनी विश्वासपणान एकामेकाक जियोंक जाय आसली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. आज ह्या नोवेनाच्या 5व्या दिसा आमी प्रत्येक जावन परगांवांत आसल्ल्यां खातीर मागता. त्या देखून आमच्या कुटुंबांत हांव परगांवांत आसली, आमच्या मोगाची परगांवांत आसली तांचो उडास आमी काडया. सुमयेच्या पांयां तांकां आमी हाडया, समर्पण करया आनी विशेश तरान आमच्या कुटुंबा खातीर मागता आसतना परगांवांत आसलेल्या ह्या भावंडां खातीर आज आमी विशेष तरान मागया. तर हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वता आसतना आमी ना फोवो आमी पातकी म्हणल्यार आमी वळखून घेवया. देवातय आनी एकामेकांतय मोग आनी विश्वासपण ह्या मनोभावान जियोंक सुकोवन पडलेल्या खातीर आज विशेष तरान देवा कडेन एकामेका लागीं बोगसाने मागया आनी नितळ काळजान ह्या बलिदानाक आमी आयती जावया. सांगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवडा अपराध. त्या बसून बगयो सदांच हांव कामुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. Sonia kakuka, Sonia kakuka, Krista kakuka, Krista
सुसारी सर्वेश्वरा देवा सुरपीच्या राया सतोद्वेता देवा पापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका वाचता तुझ्या पापा आसो आम्ही तुका वागता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाची शैली तू संसाराची पाप करता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसला आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्र ज्ञा सांगाती देवा बापाची महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू प्रभू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया एक घडी सकडा दोळे दांपी आंबळ्या आमची सक्कड कुटुंबां आमची कुटुंबां सुमयेच्या पांयान धडाडिया कुटुंबांतल्या हरी एका सांद्या सोमती उडास घडया हरी एकल्याकी भुरगीं बाळां युवासनां मलगडी प्रायवंतां पिडेस्तां हरी एका कुटुंबाच्या सांद्या उडास घडया ह्या भोव पवित्र आल्तारे तांकां समर्पण करया एक घडी आमच्या कुटुंबा खातीर मागया आनी प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत हांव परगांवांत आसली आमची मोगाची कुटुंबा खातीर जायतो त्याग साक्रिफीस करची तांचो उडास काडया तांचे खातीर तांच्या बऱ्या भलायके खातीर भद्रते खातीर एक घडी आमी मागया सर पदवेदारा ससनाच्या देवा जोर्दान न्हय जेजून स्नान घेतलें पवित्र आत्मोताचेर देवलो आनी तो तुजो अपूर्व सोपोत म्हूण तुवें सभे मुखार परगटलें उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान सलमल्ल्या आनी तुवें आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगांत थीर रावोंक कृपा दी या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवर चलयता ससनाच्या ससना द्वितीय पुस्तकांतले वाचप तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उतार आयकाशी जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता ते सर उपादेश सत्रायन पाळशी जाल्यार सर्वेस्पर तुजो देव तुका संवसाराच्या सर राष्ट्रा वयर उबारतलो सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उतार तूं आयकाशी जाल्यार हे सर आशिर्वाद तुजेर पडटले आशिर्वादीत जातलो हितून शहरांत आशिर्वादीत जातलो हितून गांवांत आशिर्वादीत जातलें तुजें कुडीचें फळ तुज्या शेतांतलें पीक तुज्या गोरवां पसरांची वस्त्रां तुज्या हिंडांची बकऱ्या पिलां आशिर्वाद जातलें तुजें दाल्लें आनी तुजें पीठ मळपाचें आयदान आशिर्वाद तूं भितर सरतना आशिर्वादीत तूं भायर सरतना तुजे विरोध उठलेल्या तुज्या दुस्मानांक सर्वेस्पर सलवयतलो आनी तांकां तुज्या अधीन करतलो एका वाटेन तुजे विरोध आयिल्ले ते 7 वाटांनी तुजे मुखले पळोवन धांवतले तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतिल्ल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो सर्वेस्पर तुजो देव
तुका दिता त्या देशान तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो. तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपदेश पाळशी जाल्यार आनी ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आपणे सोपूत घेवन तुका बसयल्ल्या प्रमाणे सर्वेस्वर तुका आपणाक समर्पीत केल्ली एक परजा करून घेतलो. तेन्ना सर्वेस्पराची सर राष्ट्रां सर्वेस्पराचें नांव तुजेर आसा म्हूण वळखतली आनी तुका भियेतली. सर्वेस्परा तुज्या देवान सोपोत घेवन तुज्या पुर्वजांक बसयल्ल्या त्या देशांत तुज्या भुरग्या बळांची आनी तुज्या गोरवांच्या वस्त्राची संख्या आनी तुज्या भुंयचें पीक भरपूर वाडटलें. सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेलें आपलें आकाशाचें घर उक्तें करतलो. तुजे भुंयक फावो त्या काळार पावस दितलो आनी तुवें हाती घेतिल्ल्या सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय, पूण तूं कोणाय कडचें रीण घेवचो न्हय. सर्वेस्वर तुका मस्त करतलो न्हय शिमटी. तूं सदांच वयर सरतलोय आनी केदींच सकला देंवचो न्हय. पूण एक शर्त, हांव आज तुका दितां ते सर्वेस्परा तुज्या देवाचे कायदे तुवें सत्रेन पाळोवन ताका विधेय जावन चलोवंक जाय. हांव आज तुका दितां त्या उपदेशाक तावन तुवें उजव्या किंवा दाव्या गुंचें न्हय. तुवें हेरां देवा फाटल्यान वयचें न्हय आनी तांची सेवा करची न्हय. देवाचें उतार हें. देवाचें उडूप तुका हांव वखणटां सर्वेस्पर देवा. तुवें म्हाका निवलोय वायटाच्या वेळार. तुका हांव वखणटां सर्वेस्पर देवा. तुवें म्हाका निवलोय वायटाच्या वेळार. तुका हांव वखणटां सर्वेस्पर देवा. उलो म्हजो आयकलोय वयर काडलोय म्हाका. पातळांतलो आत्मो म्हजो तुवें वाटयलो. पोंडा वचूंक सोडलो नाय म्हाका वाचयलो. तुका हांव वखणटां सर्वेस्पर देवा. तुवें म्हाका निवलोय वायटाच्या वेळार. देवाच्या भक्तांनो ताची कीर्त गाया. वत्त ताचे पवित्र नांव हांसून आवडा. ताची दया बळवता सदांच उरता. काळीज मुझे उल्हासता संतोषान भरता. तुका हांव वखणटां सर्वेस्पर देवा. तुवें म्हाका निवलोय वायटाच्या वेळार. तुका हांव वखणटां सर्वेस्पर देवा. तुवें म्हाका निवलोय वायटाच्या वेळार. हालेलुया 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 हालेलुया. सर उक्त जालो आनी बापाच्या ताळो गाजलो. हो म्हजो मोगाचा पूत ताका तुमी आयका. हालेलुया हालेलुया
Hallelujah, Hallelujah. सर्वस्व तुमचे सोवे असो. तुमच्याही सोवे असो. मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तो वळू 5 तालेंतां घेतलो तो नौकार मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालेंतां ताका दिवन म्हणालो, दनिया 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनीकी 5 जोडल्यान. तो ताच्या दनियान ताका म्हळें, शाबास बोऱ्या आनी पातिनीच्या साकरा. ल्हान संगतींनी तूं पातिनी समोन दाखयलें, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या दनियाच्या संतोषांत वांटेली जा. उपरांत 2 तालेंतां घेतलो तो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो, दनिया 2 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनीकी 2 तालेंतां जोडल्यांत. ताच्या दनियान ताका म्हळें, शाबास बोऱ्या आनी पातेनीच्या साकरा. चिल्लर संगतींनी तूं पातिनी समोन दाखयलें, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या दनियाच्या संतोषांत वांटेली जा. शेकी 1 तालेंत घेतलो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो, दनिया तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा. तुवें ओंपूंक नातल्ल्या कडेन तूं लुवताय आनी तुवें आसडूंक नातल्ल्या कडेन तूं आरायताय. त्या बसत हांवें बियान वचोन तुजें तालेंत धरणी पोंदा पूर्ण दवरलें. दर आतां तुजें तुका पावलें. नश्ट्या आनी आलशी नौकारा दनी जाप दिवन म्हणालो, हांवें ओंपूंक नातल्ल्या कडेन हांव लुवतां आनी हांवें आसडूंक नातल्ल्या कडेन हांव आरायतां म्हूण तूं जाणा आसुल्लोय मू. तर म्हजो दुडू तुवें वाडीक कित्याक घालो नाय? हांव फाटीं येतस म्हजे म्हाका वाडी समेत मेळते न्हय. खाणगे या देखून ताचे लागचें 1 तालेंत आनी 10 तालेंतां आसलेल्याक तें दिया. कित्याक आसलेल्याक बरोवन ओमतासर सडीत दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लें खाण व्हरतले. आनी आतां नाकारी नौकाराक भायर काळोखांत उडया. थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोनी. देवाचे उतार हे. वाकरणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावानो आनी भयणीनो, नोवेनाच्या ह्या 5व्या दिसा मोग आनी विश्वास पळोवन तुका साणिना जावं ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता. वो आयचो संदेश जावन आसा आनी त्या देखून थोडो वेळ ह्या विशयाचेर आयच्या वाचपा संगी थोडो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. आयच्या नियाळेचेर विशयाचेर नियाळ करतना म्हज्या मोतीक उडासाक आयिल्लें एक गडीत थोड्या तेंपा आदीं हांवें टीव्हीचेर पळयल्लें वा आयकल्लें. आमच्यात कर्नाटकांत घडलें हें गडीत. एक चली भुरगें एक ग्रेस्त कुटुंबांतलें पियूशी शिकाप शिकोन आसलें, हुशार आसलें, बरें भुरगें, ग्रेस्त कुटुंबांतलें, जायती आस्त बदीक ताका आसलें. आनी ताच्यात क्लासींत शिकचो आनी एक चलो भुरगो ताच्या फाटल्यान पडलो. हांव तुजो मोग करता म्हणून ताच्या फाटल्यान गुंतलो. एका लेखान म्हणयेत 1 वे लव फस्ट. आनी हे चेडवान ताका इन्कार केल्लें, ताका ताणें स्विकार करूना. आनी ह्या चेरक्यांनी मोगार आसतना मस्त डायलॉग मारले. तुमी कोणी मोगार पडोवन काजा जाल्लीं आसा जाल्यार मोगार आसतना कहले पोरो डायलॉग मारता तुमकां कळीत आसा. तूं म्हजें सर्वस्व, तूंच म्हजें जिवीत, तूं ना जाल्यार हांव मरतां, तुजे खातीर हांव कितेंय करतां, काळेंय करूंक हांव तयार आं. असलेच डायलॉग हो तरणाटो चलो ह्या चेडवाच्या फाटल्यान पडोवन म्हणून आसलो. म्हयने धांवले, दीस उतरले, ह्या चेडवान ताका इन्कार केलें. पूण एका स्टेजीर ताका भोगलें वो नीज जावन म्हजो मोग करता कोण ना म्हणून. आनी ह्या चलयेन ह्या चल्याचो मोग करूंक सुरू केलें.
फर्स्ट PUC मुग जालें, सेकंड PUC मुग जालें, 4 वर्सां इंजिनियरींग शिकाप दोगांयनी सांगाता केलें एकाच कॉलेजींत. ताच्या उपरांत काम करूंक सुरू केलें, दोगांय काम करतलीं. अशीं 10 वर्सां संपलीं तांचो मोग, आनी 10 वर्सां उपरांत ती लग्न जालीं. लग्न जावन काजारी जिवीत सुरू जालें, बरेंकन मुखार वयतलें. आनी एक दीस ह्या चलयेक, ह्या स्त्रियेक, काजार जाल्ली ती स्त्री, त्या स्त्रियेक कळ्ळें तिचो दादलो आनी एका कोणातल्या फाटल्यान आसलो, आनी कोणाक मेसेज धाडनासलो, आनी कोणाय कडेन उलोवं नासलो, आनी कोणाय कडेन धांवोंक प्लॅन करनासलो. हें तिका कळ्ळें ह्या चलयेक. तक्षण ह्या स्त्रियेन त्या दादल्या कडेन घोवा कडेन विचारलें, हें पुरो कितें, हें पुरो कितें, तुवें म्हाका कॉलेजींत आसतना कितें म्हणलें, तूं म्हजें सर्वस्व, तूं ना जाल्यार हांव मोरतां, तूं म्हजें जिवीत, हें कितें गे म्हण विचारलें. आनी विचारलेल्या वेळार ह्या न्हवऱ्यान व्हंकलेक दिल्ली जबाब, म्हाका तुजो नीज मोग नातलो, तें आकर्शण मात्र, अट्रॅक्शन मात्र, म्हाका नीज मोग तुजो नातलो म्हणालें. आनी ह्या चलयेक, स्त्रियेक सगळो संवसार वमतो पडल्या बरें जालें. आनी ताका सोडलें, ती गेली, मेंटल जाली. आनी तिका सायकॅट्रीक ट्रिटमेंट सुरू केलें कितलीं वर्सां. आनी ताच्या उपरांत इल्लीशी बरी जाली. बरी जाल्या उपरांत आवय बापायनी आनी एक काजार काडूंक चिंतलें मोगाचें न्हू, आनी सैरीक पळोवंक सुरू केली. पयलो एकलो ओप्पालो काजार जावंक, कित्याक हें ग्रेस्त कुटुंबांतलें जायती आस्त बदीक आसलें. आनी त्या चलयेक कळ्ळें, ताका सोडलें. आनी एकलो काजार जावंक ओप्पालो, परत पळयतना ताच्या आस्त बदका खातीर काजार जावंक ओप्पालो, तें ताका कळ्ळें, ताणें सोडलें. तिसरो आनी एक सैरीक पळयली, आनी तोय तिच्या कडेन काजार जावंक ओप्पालो, पूण बरो भुरगो, मस्त तिचो मोग करतलो, आनी काजार जावन एक नवें जिवीत ह्या स्त्रियेक जीवंक ताणें चिंतलें. पूण कितें गे म्हळ्यार ह्या स्त्रियेच्या मोतींत तें दोळो रिगोण जाल्लें. कितें गे म्हळ्यार मेणनार चिटर्स, दादले म्हळ्यार मोस करचे. आनी ह्या स्त्रियेन, तुमी पातयेक नांव नेना, पूण ह्या स्त्रियेन ह्या तेगांचे मर्डर केलें, खुणी केली. आनी आतां प्रस्तुत बेंगळूरू एका जैलांत आसा. सगळें जिवीत तिचें सत्यानाश जावन गेला मोगाचें न्हू. आज ती त्या स्टेजीक पावल्या जाल्यार कारण तो सोलो कॉलेजींत आसतना ताच्या फाटल्यान पडलो आनी म्हणलें, हांव तुजो मोग करतां, तुमचो म्हजें जिवीत, तुमचो म्हजें सर्वस्व. आनी ताणें तिका घात केल्ल्या वरवीं आज त्या स्टेजीक पावल्या मोगाचें न्हू. आज हें गणित नियाळ करतना हांवें म्हणचे मोग आनी विश्वास पण ह्यो दोनी संगती सांगता येतात. मोग आसा जाल्यार विश्वास पण आसा, विश्वास पण आसा जाल्यार मोग आसा मोगाचें न्हू. ना जाल्यार काजारी जिवीत, कुटुंबा जिवीत वा खंयचेंय जिवीत आमचे वरवीं जियोंक साध्य ना. एका नाण्याक 2 कुशी आसल्या बरी, एक कूस मोग आनी एक कूस विश्वास पण, हे दोनी सांगता वेता. आनी जर तर हे 2 कुशी आमच्या मनशा जिवितांत ना जाल्यार आमच्या मनशा जिविताक मोल ना, आमच्या मनशा जिविताक गौरव ना. मोगाल भावनो आनी भयणीनो, आज आमी पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर घाली जाल्यार, आमच्या देवाचेर आमी नदर घाली जाल्यार, आमचो देव विश्वासी, आमचो देव मोगाळ, आमचो देव मैपासी आमी म्हणटा. कीर्तन 80 वाक्य 5 वाक्य 13 अशें म्हणटा, सोम्या तूं दयाळ आनी बोगसूंक तयार, तुका उलो मारतल्यांचेर अपरमीत तुजो मोग. आनी वाक्य 13 म्हणटा, मुजे थंय व्हरतो तुजो विश्वासी मोग. देवाचो मोग तो विश्वासी मोग, देवाचो मोग तो शर्तावीन मोग जावन आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, प्रत्येक जावन देवान इस्रायल परजेक आपणाची पर्जा जावन विसरून काडलें. देवान ह्या परजे कडेन एक सल्लो केलो, आपूण तुमचो देव आनी तुमी म्हजी पर्जा म्हणून देवान केल्लो तो सल्लो. आनी देवाचो मोग ह्या परजेतय निरंतरी मोगाचो न्हू. And he was very faithful to the people of Israelites. इस्रायलातय तो विश्वासी मोग, देवाचो विश्वास पण आसले. पण ह्या परजेन कितें गेलें, तांचो मोग देवातय, तांचे विश्वास पण देवातय कितें जावन आसलें. देवाक तांणी सांडलें, देवाक तांणी इन्कार केलें. आनी भांगराचें वास्त्रूंक हो आमचो देव म्हणून नासली मोगाचें न्हू. देवाची तांकां गरज पडली, केदाळा पोटाक भूक लागली,
केदाळा ताण लागली, केदाळा तांकां गरज आसली, केदाळा त्या इजिप्तांत कोश्टोन आसली, त्या वेळार मात्र देवाची गरज तांकां पडली. आतां केन्ना तांकां मेळ्ळें, देवाक तांणी विसरालीं, देवाक तांणी अविधेय जालीं, देवा तांचे विश्वास अविश्वास पावन दीस वेता वेता सोडून आयले. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, पूण देवाचो मोग तांचे थंय निरंतरी, तसो मोग तो विश्वासी मोग तांचे थंय वाळूनंत आसलो. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, आज आमच्या कुटुंबांचेर आमी नदर घालतना कसलो मोग आमकां एकामेका थंय आसा मोगाचे न्हू. कसल्या मोगांत आमचें जिवीत आमी बांदून हाडलां. आमी एकामेकाक आमच्या कुटुंबांत विश्वासी जावन आमी जियेतांगी मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हे आज आमी एकल्यांनी आमकांत विसारूंक जाय मोगाचे न्हू. आमी एक सत आमी सांगचें, जर तर आज आमच्या कुटुंबांत आमी एकामेकाचो मोग ना, एकामेका थंय विश्वासपणान आमी जियेना जाल्यार हाका एक प्रमुख कारण आनी पयलें कारण आमकां देवाचो मोग ना, देवा थंय आमी विश्वासान आमी जियेना मोगाचें. हें पयलें कारण. आज आमच्या मस्त कुटुंबांत हांव न्हू, आज आमच्या मस्त जनाच्या जिवितांत हांव न्हू, देव खंय पयस गेला. आमी गरज आसतना कष्ट संकट बंदक वेंकटरामन म्हणटात पळय, आमकां कश्ट आयिल्ल्या मळार मात्र देवाचो उडास येवचो आनी तो वेळ मात्र आमकां देव जाय, नाजाल्यार देवाची गरज ना. तसो विसारी आमकां ना. आनी थोडे फावटी थोड्यांनी इसारची सवालां, देव खंय आसा, देवान कितें गेलां, देवान कितें दिलां. आनी आज थोडे फावटी आमकां मनशांक आमची मोगाची आसल्यार थिंत देव, आमचे लागीं पयशे आस्त बदीक भांगार शिंगार आसा, आमचे लागीं शिकाप आसा, डिग्री आसात, आज आमचो देव तस्सो. आनी आमी देवा थंय आमकां तो मोग ना, देवाचो अनुभव आमच्या जिवितान ना. आनी देवा थंय आमी विश्वासन ना. एका घडये मात्र देवा थंय धांवन येवचें आनी एका घडये देवाक आमी इन्कार करचें. देवा थंय अविधेय पावन, देवा थंय अविश्वास पावन. आनी त्या देखून हे आमच्या जिवितान घडटा. देखून आज आमच्या कुटुंबांत हेंच घडोवन आसा. आमी एकामेका थंय जावं दादलो आनी स्त्री, जावं आवय बापूय आनी भुरगीं बाळां, आमचे थंय एकामेका थंय मोग उणें जाला, अविश्वास पण सडला जाल्यार एक कारण हे मोगाळ भवनो आनी भयणीनो. आज आमच्या कुटुंबाचेर आमी नदर घाले जाल्यार आज आमचो मोग कंडिशनल लाव. तूं म्हाका हें दिताय जाल्यार, तुवें म्हाका हें अन्न दिलें जाल्यार हांव तुजो मोग करता, म्हाका तुजो मोग आसा. आमचो मोग आज कंडिशनल, शर्तां बीन मोग, शर्तां पाळल्यार मोग आसा, शर्तां पाळना जाल्यार तो मोग ना. त्या देखून आमची भुरगीं म्हणटात थोडे फावटी, आमी इसारलें दिल्यार म्हज्या पप्पाक मोग आसा, म्हज्या मम्मीक मोग आसा, नाजाल्यार तांकां मोग ना. मोग म्हळ्यार आज आमी वस्तूंक सीमीत केलां आनी संगतींक सीमीत केलां. तें मेळ्ळें जाल्यार मोग, नाजाल्यार मोग ना, मोग न्हय म्हणलें तेंची ताब आज मस्त जाणांच्या मती भितर रिगला. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, आज हें आमी समजून घेवचें तें गरजेचें मोगाचें न्हू. आज आमची दुडू, आज आमचें बोळ आमचे सकत आनी हाका लागून आज कितलीं कुटुंबां मोडून आसात. हेंच आमच्या जिवितांत सर्वस्व जावन गेला मोगाचें न्हू. एक कंडिशनल लाव. दुसरो आमचो मोग बियाचो मोग. बियान मोग करचो, तो बियेवचो मोग. तो म्हजो घोव मिलिटरी टायप आनी त्या देखून बायलेन भियोवचें आनी मोग करचें. म्हजी बायल कठीण, दादल्यान भियोवचें. आवय बापूय कठीण आनी त्या देखून आजकाल भुरग्यांक काही करून घालून घेते कितें आवय बापायनी भियोवचें. आज आमचो मोग बियाचो मोग जावंक पावला. भियोवन आमी कितें करूंक जाता तें करचें आनी म्हणचें ओ म्हाका मोग आसा, आमकां मोग आसा, आनी तो बियाचो मोग जावंक पावला मोगाचें न्हू. आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालया. आज थंयसर वांजेलांत आमी आयकल्लें, तो नौकर परगांवांक वेता आसतना ताच्या साकरांक ताणें आपोवन ताणें तालेंतां दिल्लीं. पयल्यांच्या 5, दुसऱ्याक 2, तिसऱ्याक 1. आतां 5 तालेंतां मेळ्ळेल्याक ताका धनियाचो मोग आसलो, धनियाचो मोग आसलो आनी ते विश्वास पण उरोवन काडून घेवच्या खातीर ताणें कश्ट काडले. 5 जाल्लीं 10 केलीं. दुसऱ्याक धनियाचो मोग आसलो आनी त्या देखून ताणें 2 आसलीं 4 केलीं. पूण तिसऱ्याचो मोग तो ओ तूं कठीण मनीस, तुवें ओंपोवंक नातल्या कडेन लुंवताय,
तुवें रास करनातल्या आरायताय आनी त्या देखून हांवें बियान व्हरून मातये बांदा पोरून दवरली बिया सो मोग आतां धर तुजें कानगे आनी त्या देखून दनयाक राग आयलो नसत्या आनी आलशी नावकारा म्हळें मोगाल भवन आनी भयणीनो आज आमचो मोग देवातय आमचो मोग एकामेकांतय कसलो मोगाचे न्हू हांवें देवा कडेन मागना जाल्यार हांवें देवा कडेन येना जाल्यार तो काही म्हाका शिराप दीत कोण ना म्हाका वायट करीत कोण ना म्हाका अन्याय करीत कोण ना आनी त्या देखून त्या खातीर भियोवन हांवें देवा कडेन येवचें एकामेका कडेन येवचें वा नीज जावन तो काळजाचो संबंद तो मोग देवातय एकामेकांतय आसा गी मोगाळ भावानो आनी भयणीनो ह्या विशयांत आज आमी चिंतचें बरें त्या देखून मुन्यो पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 3 आनी 4 म्हणटा मोग आनी विश्वास पण तुका साणीना जावं ती तुज्या गळ्याक बांद तुज्या काळजाच्या फळयेचेर तें बरय तेन्ना तुका देवा आनी मनशा मुखार कृपा आनी मान फावो जातलो आनी त्या देखून कोणातय मोग आसा कोणातय विश्वासपण आसा मोगाचो न्हू आनी ह्या मोगांत ह्या विश्वासपणान जी येताना देवाची कृपा आमकां लाभतली आनी एकामेका हांव आमकां मान आमच्या दिसपट्या जिवितांत लाभतलो मोगाचो न्हू त्या देखून आमी कित्याय की भियोवन न्हय आनी खंयच्याय खातीर मोग करचो विश्वासपणान जियोवचें न्हय मोगाळ भावन आनी भयणीनो तें आमच्या जिविताचो वांटो जाय मोग आनी विश्वासपण हें आमच्या जिविताचो वांटो जालो जाल्यार आमचें जिवीत नंदन जाता मोगाचें न्हू आमचें जिवीत अर्थाबरी जाता म्हाका एक घडीत उडास येता हांवें वाचले ती काणी जावंक बरो पूण एक अर्थाबरीत ह्या दिसांनी हांवें मस्त कडेन सांगली पूण परत एबडी सांगया म्हण म्हाका भोगता एक ल्हान भुरगो एका पेट शॉपाक पेट्याची पिलां इकच्या एका शॉपाक गेलो खंय आनी शॉपाक वचून दनी बसून आसलो खंय हो भुरगो अशें बोट दाखयलें खंय म्हाका तें पेट्या पील जाय म्हणून आनी तक्षण दनयाचो मंडो गुलो खंय ताणें बोट दाखयलें थंय आनी थंय पळयतना एक ल्हान पेट्या पील आसलें ताका दोनी पांय नातल्ले खंय आनी तक्षण दनी म्हणटा खंय भुरग्याक भुरग्या तें पेट्या पील तुका कित्याक ताका पांय नात तें युजलेस भुरगो म्हणटा खंय ना म्हाका तेंत जायचें तक्षण दनी म्हणटा खंय भुरग्या तुका कित्याक समजना इतलीं बरीं बरीं पेट्या पिलांत तें कित्याक तुका आनी तक्षण भुरगो म्हणालो खंय ना म्हाका तेंत जायचें तें पेट्या बील काणकोणच्या खातीर हांव इल्ले पयशे जमो केल्यात आनी हांवें हर एक दीस ह्या जर्नलांतल्यान त्या पेट्याच्या पिलाक हांव पळयतलो परतून दनी म्हणालो खंय पुता तुका कित्याक समजना तें बरें ना ताका पांय नात युजलेस आनी थोड्या दिसांनी ताका जिवेश मारूंक चिंतलां तक्षण ह्या भुरग्यान दोनी हात सकयल घाले खंय त्या दनयाक बोबो मारल्यो खंय आनी ताचे वस्तूर ताणें घाल्ले आंगार वस्तूर वयर उखल्लें खंय वयर उखलतना ह्या भुरग्याक दोनी पांय नातल्ले खंय तोय पांय नातलो भुरगो ताका आर्टिफिशियल पांय बसयल्ले आनी त्या पांयार चलतलो आनी तक्षण त्या दनयाक म्हणालो खंय यू डू नॉट नो वॉट लव कॅन डू तुका कळीत ना मोग कितें करूंक शकता गे म्हणून तुका कळीत ना मोग कितें करूंक शकता गे म्हणून मोगाचें न्हू आज आमकां मोग आसा आमच्या काळजांत मोग आसा जाल्यार आमी कितेंय करूंक शकता मोगाचें न्हू त्या देखून मस्त व्हडी हांवें काजाराच्या शिबिरा वेळार व्हंकलांक स्पेशली सांगचें केदाळ हांवें व्हंकलांक सांगचें तूं तुज्या न्हवऱ्याचो इल्लोसो मोग सडीत करताय जाल्यार तो तुजो न्हवरो परवत जाल्यार कर घेता म्हणून म्हळ्यार आमच्या मोगाक तितली सकत आसा मोगाचें न्हू मोग कितेंय करूंक शकता एका काटोर मनशाक समेत बदलूंक शकता एक नवें जिवीत दिवंक शकता मोग आसा जाल्यार आमी एकामेका खातीर कितेंय करूंक शकता मोगाचें न्हू आमच्या कुटुंबांत तर मोग आसा जाल्यार आमी कितें गरजेचें थोड्यो संगती सांगून हांव आखेर करूंक आशेता पयलें तुमचें थंय मोग आसा देवाचो मोग एकामेकाचो मोग आसा जाल्यार पयलें तुमच्या जिवितांत देवाक पयलो जागो दिया मोगाचें न्हू एक बरोवपीन विक्टोरिया ऑस्टीन ती म्हणटा तुमच्या जिविताच्या हर एका सन्निवेशांनी देवाक स्वागत करा देवाक आपया आनी तवळ तुमच्या जिवितांत अजापां
अद्भुतां घडतली म्हणटा तुमच्या जिवान यू विल एक्सपिरियन्स मिराकल्स इन युअर लाईफ म्हणटा वेन यू इन्वाइट गॉड इन युअर लाईफ मोग आसा जाल्यार आमी देवाक आमच्या जिवितांत पयलो जागो पयलो आपोवन आमी दिवंक जाय मोगाचें न्हू दुसरो आमचो मोग तो प्रामाणीक मोग जाय मोगाचें न्हू आनी केन्ना आमचो मोग प्रामाणीक आसा तवळ आमी एकामेकांत विश्वासी जावतल्या आनी आमी कितेंय करूंक कसलोय त्याग साक्रिफीस करूंक खंयच्याय वायट वाटांनी आमी वचनासतना रावोंक आमचे वरवीं साध्य मोगाचें न्हू मोग आसा जाल्यार पयलें देवाचो मोग आनी प्रत्येक जावन एकामेकाचो मोग आसा जाल्यार दादल्याक स्त्रियेचो स्त्रियेक दादल्याचो आवय बापायक भुरग्यांचो भुरग्यांक आवय बापायचो मोग आसा जाल्यार आमी विश्वासपणान जियेतल्या एकामेका खातीर कसलोय त्याग करूंक कितलोय साक्रिफीस करूंक आमी आमचे वरवीं साध्य आसतलें मोगाचें न्हू तिसरें मोग आसा जाल्यार मोगाचें न्हू रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ मिडिया म्हणजे जबाबदारी बरी जावन हे सोशल मिडिया सामाजीक ताना उपयोग करूंक आमी शिका जाय मोगाचें न्हू मोग आसा जाल्यार ताचो अर्थ कितें मोग आसा जाल्यार देवाक वेळ दिया एकामेका वेळ दिया मोगाचें न्हू तुमच्या कुटुंबान पयलें देवाक इल्लो वेळ दिया ताच्या उपरांत एकामेका वेळ दिया आज आमच्या कुटुंबांनी कर्ग कितें हे मोबायल सगळो वेळ कान घेवन मोबायलान बसचे सगळ्यां भुरगीं मात न्ही आज मलगडी तरणाटी काजारी एकामेकांत वेळ ना मोबायल कान घेवन बसलें जाल्यार सगळो संवसारच आमी विसरता मोगाचें न्हू पोर एक धाकटेर म्हाका म्हणटा तो ड्युटी जावन घरा आयलो खंय बायली धाकटेर इल्लें पयलें घरा आयिल्लें खंय म्हाका दिसता तो म्हणटा तो घरा ते बायल भितर बसून मोबायलार दामून आसलें कोणना वो इल्लोळान येवन बेल मारलें खंय रोबोटा बरी उठोवन आयली खंय कीळ सकयल गेलें खंय तशेंच फाटी गेलें खंय बसून दामून भितर कोण आयलो म्हणलें समेत तोंड समेत पळोवना खंय घोव आयलो आनी तो म्हणटा म्हजे कडेन फादर सोर आयलो जाल्यार पुरो पुसून व्हरता आसलो म्हळ्यार तसली परिस्थिती आज एकामेकाक दिवंक वेळ ना कित्याक आमचे थंय मोग ना एकामेकाचो हुस्को ना आनी तातूंत तिसरें चवथें मोगाचें न्हू हो 4 दिसांचो संवसार काल आसल्यां आज आसा फाल्यां सांगीन गोत्तू ना आयची मोरना पळयल्यार काल आसले आज नान मोगाचें न्हू त्या देखून एक उडास दवरया 4 दिसांचो संवसार मोगाचें न्हू आमी थोडे पटी आस्त बदीक दुडू यंत जमोवच्यार पडल्या एकामेकाचो मोग एकामेका वेळ ना त्या देखून खाली आयिल्ल्या खालीत वेचें मोगाचें कांय व्हरून वचना त्या देखून एकामेकाचो मोग एकामेकाच्या विश्वासपणान आमी जियोंक प्रयत्न करया आनी पांचवें मोग शर्ताविने अनकंडिशनल त्या देखून आमी देवाचो मोग करताय जाल्यार देवाक शर्तां घालची नाका आनी एकामेकाचो मोग करता जाल्यार आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमी कसलीय शर्तां घालचे नाका एक उतार आमचो आदलो राष्ट्रपती भारताचो अब्दुल जे कलाम ताणें एक पटी म्हणली उतरां अशीं आसात तो म्हणालो तुमी मोग करच्या मनशांक केन्नाय सांडी नाकात कांय इल्लेशें सूख तुज्या दादल्यातय बायलेतय भुरग्यांतय पळयलें तुजे दोळे दांप आनी एकामेकांतय करसिल्ले ते संतोशाच्यो घडयो सुमधुर घडयो मोतीक उडासा काड आनी संतोशान मोगान जियोंक प्रयत्न कर ताणें म्हळें एफेक्शन इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन परफेक्शन माईपास मोग हें गरजेचें संपूर्णता न्ही तें मागीर परफेक्शन मागीर पयलें मोग आनी माईपास एफेक्शन इज इम्पॉर्टंट म्हणालो त्या देखून मोगाच्या भवन आनी भयणीनो थोडे पटी काजारी जिवितांत कुटुंबा जिवितांत कुर्डे जावचें केप्पे जावचें मोणें जावचें कितलें बरें हें आसा जाल्यार काजारी जिवीत कुटुंबा जिवीत नंदन जाता भाग्यवान जाता सोबी जाता तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज ह्या विशयाचेर आमी इतलो नियाळ करतना आंगातावन भायर येताना मोगाची मनशां जावया विश्वासपणान आमचें जिवीत आमी बरया एक निर्धार करया आमी देवाक पयलो जागो दितल्या देवाचेर आमी पातयेनी दवरतल्या देवाचो मोग आनी देवाचें विश्वासपण हें आसा दुसरो वांटो आमी एकामेकांत कुटुंबांत प्रत्येक जण काजारी जिवितांत मोगान विश्वासपणान जियोंक शकतल्या आमचें जिवीत नंदन करतल्या ही कृपा ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागून घेवया आमीन.
आमची मोनासुंदी माता आमी तुझी भुरगी घेऊन सोम्या घेवा तुझी सती तुझी संगी आज भेटयता आनी पोवी गोवा उदो वायनाची कास जी आमची पोवी जाऊ स्वारामसो सोम्या कानी घेवनी. उबे रावया. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानतत असलें जावं दी म्हणून मागान. प्रार्थुया. सर्गीच्या कणवळ्या बापा, तुझ्या पोरबायच्या पुता परगड केल्या त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता तेंदेनी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडून ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार कुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानांत ती कुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची बेटोवणी बदलून तसो कुर्साचो यज्ञ जावं दी आनी तांतूं आमची पातकां धुवन वसून धी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सवेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जोर्दानीन विचित्र कुणांनी पवित्र स्नानाचे तुझे नवे देणे तुवें परगट केलें. मुनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें कोरोस आसा म्हूण आमी सत मानूंक सर्गार्थ हांव तुजो ताळो आयकोंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवाक म्हूण तुवें दाखयलें. आनी दुर्बळ्यांक सोडवण्याची बरी कबाद दिवं आनंदाच्या थेलान मागून ताणें ताका अभिषेक केलो. देखून आतां सर्गीच्या देवादूताचे गायन संतोषान आमी प्रितमेर गाजयता आनी निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेश्वर सर्गाने संसार भोगला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुझाचे सर्वेश्वराची नावी येतात आकाशे. सर्गी तुझाचे सर्गी तुझाचे. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धरून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजूक क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपले कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें,
वो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायान. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि अंतले पियेयान. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराची येरागन पदकाचे बोक्साने मेळच्या तुमचे बसोन आणि सुमेस्त मनशां बसो ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करान. Bawarta sugod purgatoyan. सोम्याची सूत तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे पुन्हा जीवन आम्ही करता तुझ्या येण्या सोम्याची सूत आम्ही बापा जेजूच्या मनासो आणि पुन्हा जुवानपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि वो जिवीत सोडून आणि सोडून जे काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. जिवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूद कर. एक घडी आमचे दोळे दांभिया. आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्ली आमच्या मोगाची, आमची वडिलां, आमची मालगडी तांचो उडास काडया. तांकां सुमयेच्या पांय तळा उबान दिवया. तांच्या आत्म्याक शांती आमी मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टागती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुजें परसलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. हांव कामुरये देवा माये बगेवन झुजे तिचो पती बगेवन दमदता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. कुटाम आमकां देवान दिल्लें एक दिर्वें. आज आमी कितें जावन आसा तें कुटुंबा वरवीं तर आमच्या कुटुंबांत एकामेकाक बोगसून राग मोसोर द्वेश हें सगळें सांडून एक सोबीत कुटाम आमी बांदून हाडूंक एकामेकां मोगान विश्वासपणान जियोंक जाय असली कृपा बापाक उलोवमान सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आंबोक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्त जे येणे बरोवशान अत्रेक तेलांक आमकां
तुझे उदार काकुनी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिडेंतलें आनी सर तरांच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याकी तूं वाटाय सुमयांचे जो क्रिस्ता तुझ्या दमदोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक शांती दी समाधान दी संतोष दी आनी सदांच तुज्या एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनांक सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माय मोगसो एकवटो संकेत सुमयेची शांती एकामेकांक वाचून घेवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे पळयात वो जेसू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती आमचे ती मोग आनी विश्वासी जाल्लो आपणाचें जिवीत आमचे खातीर वारयल्लो आनी आमकां जिवीत दिल्लो आनी त्याच जिवितान पोसचो आमकां ही मोग विश्वासपणान जियो बोल दिवचो वस्तू जेचो तर ह्या सुमयाच्या जेवणाक आपयला आमी सुभागी तुज्या उतरांस म्हाका आपलायकी मेळटली मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन संसार माया मुखार कृपा म्हाका भोगत्रेका अंकारांतां सोम्या सासपोतां वाडदीस नासतना कश्टतां प्राकाश तूं सोतर्द येन पाक आदन मोसो म्हाका सल येची चुये काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जेवणान तुज्या जियेकावी संसार माया मुखार कृपा मागता भोगत्रेका येची सुये काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जेवणान तुज्या जियेकावी संसार माया मुखार कृपा मागता भोगत्रेका
प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागतां. आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां फावो कर. तुज्या प्रितीवान पुता जेजूचें नांवी. आमेन. दयेकन बसात. आज नव्यानाचो 5वो दीस प्रत्येक जावन परगांवांत असल्या आमच्या भावांनी भयणी खातीर मागचो दीस. जायतीं आमची भावांनी भयणी परगांवांत आमच्या खातीर कुटुंबा खातीर पयस कुटुंबांतून पयस आसून सेवा दिवन आसात. तांच्या खातीर मागचो दीस. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयल्लें प्रधान आमचे याजक जावन आसात बाप अनिल आल्फ्रेड. प्रस्तुत कुटुंबा जिविताचें केंद्र मंगळूर DSCचे ते डिरेक्टर जावन सेवा दिवन आसात. आज हांगासर येवन आम्हा सर्वां खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवन आनी भोव अर्थभरीत रितीन मोग आनी मायपास आमच्या जिवितांत कुटुंबाच्या जिविता विशयान तांणी बरो संदेश आमकां दिला. हांगासर येवन आम्हा सर्वांक बेसांव दिवच्या बाप अनिल तुमकां जेजू बाळकाच्या विस्तार आशिर्वाद मागता. जेजू बाळक तुमच्या हर एका दिसा तुमच्या जिवितांत तुमच्या याजाकी जिवितांत बेसावांनी बरोवन दी आनी जेजू बाळकाच्या बेसावांनी तुमचें जिवीत सुफळ बरयत जावं दी म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं फादानी. जर तर कोणाकी मिसाच्या उपरांत कुमसार जावंक जाय तर आमच्या इगर्जेच्या फाटल्या कुशिल्ल्यान याजाक कुमसारेक बसल्यात थंयसर तुमी कुमसार जावचें. तशेंच आज राती सांजेर 9 वरार आमच्या ह्या फेस्ता विशयांत दायजी वर्ल्ड टीव्हींत 9 वरार लायव्ह प्रोग्राम आसतलें, संभाशण आसतलें. तुमकां पळोवंक सर्वांक आपोवणें आसा. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाच्या विस्तार आशिर्वादां सर उबी रावया. सर्वस्व तुमचे सवे आसूं तुमच्या सोबे आसूं आणि सरपद वेदा देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतूं. वचून यार क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. फ्रागच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्या सांगता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा. सोमी जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. तरेच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलेलो जेजू मेस्त्री म्हणून वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत वा मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तुमकां मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. परत एक घडी मोगाचें न्हू आमचे दोळे दांबोवन आमकां कितें तें सवां मागणी सुमयेच्या पांयदळा समर्पण करूंक आसा. परत आमी एक घडी करया. परत आमच्या कुटुंबाक ताच्या पांयदळा समर्पण करया. कुटुंबा खातीर मागया. विशेश करून परगांवांत आसल्या हर एक आमच्या भावंडांक जावं शिकपा खातीर जावं कामा खातीर आनी खंयच्याय उद्देशान आसात तांचो हर एकल्या उडास काडया. तांकां सुमयेच्या पांयदळा समर्पण कर. तांच्या बऱ्या भलायके खातीर भद्रते खातीर सुमयान तांकां राखच्या सांबाळच्या खातीर आमी मागया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, कोणाक आमी मागता म्हूण बसयलां तांचे खातीर तांच्या त्या सवां खातीर आमी मागया. प्रायवंतां पिडेस्त भाव भयणी विशेश करून आमच्या मागण्याची तांकां गरज आसा तांचे खातीर आमी मागया. आमच्या भुरग्या बाळांक शिकोवंक मतीक उसवाड मुखल्या दिसांनी तांच्या परिक्षेनी बरें करूं, बरें फलितां शापनावंक एक बऱ्या फुडारा कशी समकोवंक सुमी तांकां उसवाद दिवं दी, आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून ह्या भुरग्या बाळां खातीर आमी मागया. प्रार्थुया. हे बघेवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पिथरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लोलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आय आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. सोदीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणीत पडोवं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमतीजे सांगाता श्री अमित तू सुदेव आसदेवी पॉल तुजे गोशीचे जेसू घेवंती मुरये
देवाचे माई आम्हा पपिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाची वेळी आमेन. आणि देवा सोपूत मनीस जालो आमचे मदेंची येलो आणि देवा सोपूत मनीस जालो आमचे मदेंची येलो आणि देवा सोपूत मनीस जालो आमचे मदेंची येलो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सादी तुसो आता आणि सदा सर्वता आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सादी तुसो आता आणि सदा सर्वता आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सादी तुसो आता आणि सदा सर्वता आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे सांगता आमी म्हणया ये आजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुलतीची दीस घाल म्हण तुझे मुखार सरपडोन आमी मागता. तुझे इतले बिरमोतीन बरयल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आणि इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमोक आनी बुसवून आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णोच्या सदां सर्वदा आमीन. एक घडी मोगाचेनो परत देवान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक केल्ल्या सक्कट बरेपणाक आमी अर्घां दिवया. प्रत्येक जण बाळोक जेजू मारिपात आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक लाभलेल्या सक्कट बरेपणा खातीर आमी तसो उपकार आठोवया. ताका आमी अर्घां दिवया मोगाचेनो. आमचे दिसपतें जिवीत चलोवन व्हरचें ताणें आमचे सांगाता तो आसा हर एका घडये मेटा मेटा म्हणल्या बरी आमकां भलायकेंत भरता सांबाळता आशिर्वादांनी भरता. त्या खातीर अर्घां दिवया उपकार आठोवया. ये बो उद्दार बाळोक जेसू तुजे मुखार आमी सर पडता. तुवें आमकां दाय केल्या हे देवडा उपकारा खातीर आमी अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुलती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजपाच्या इमाची मारिपाक तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी खळणांतले दैवीक मजा जोडून दी. सस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमीन. आशिर्वाद जोडून आमचे तकले आमी बागावया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बाप्पा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेत आनी राज करता ससनाच्या ससना. जेजू बाळका तुझे समोर आज भक्ती येता. तुवें केल्ले सर बरेपण आमी याडटा. कश्ट बेजाराय काळजांतली उसार सांगता. दया कर म्हूण आमी परता. मनशापणान वाडून तुजे बराबर सादी बोळी मनाच्या दुरांका कर. भावात परवशान मोगामय पासान जीव कामकां दूर बेस्कर. मनशापणान वाडून तुजे बराबर सादी बोळी मनाच्या दुरांका कर. भावात परवशान मोगामय पासान जीव कामकां दूर बेस्कर. मुखार पित्रासूरे आव्हान बऱ्या शिवाती आमकां. आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.